होणा ओळ्या शुक्रारा फातोडेर एका पाडकाचेर रानवटी जनावरान हल्लो केला. हल्लो बिबट्यान केला काय दाणया वागान ते स्पष्ट कळना. थळावे म्हणटात ह्या वाठारांत दाणयो वाघ भोंवता. म्हादय ते नेत्रावळी वाठारांत 5 वाघ भोंवतात म्हण निकतोच आयिल्लो NTCAचो रिपोर्ट म्हणटा. त्या रिपोर्टा वेल्यान सत्तरीत वाघ वाठार अधिसूचित करचो न्हय म्हण थळाव्यांचो दबाव येवंक लागला. दुसरे वटेन पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगीळ म्हणटा वाघ वाठाराचेर सरकारान लोकांक सारकी म्हायती दिवंक जाय. सर्व निसर्ग संरक्षणाचे कार्यक्रम माझ्या मते लोकांना व्यवस्थित सहभागी करून व्हायला पाहिजे. परंतु आज निसर्ग संरक्षण जिकडे तिकडे हे केवळ शासकीय यंत्रणेच्या द्वारे केलं जातं. होणा ओळ्या वाठारांत रानवटी जनावरां भोंवतात. सांजे 7 उपरांत बिबटे दिसतात. शुक्रारा फातोडेर एका पाडकाचेर असोच रानवटी जनावरान हल्लो केलो. लोक म्हणटात हल्लो केला तो दाणया वागान. चारांक सारके उडी घातली. चारांक वरां म्हटल्या का पळय चारांक उडी घातली. वाघ काय बिबटो बी अशें कितें ना पळोवन जाक दादलो मोठो जर आसता जाल्यार भायर सरता न्हू. मी उठता दार उगता दाराचो आवाज येता तें पळ्ळें भागूत पळ्ळें. रातचे जर 7 उपरांत आमी येयले जाल्यार वाघा बिबटो म्हण जनावरांय आसाच. पट्टेरी वाघ दिसता. पट्टेरी म्हण एकदांच म्हाका दिसला तो डेली दिसना तसो. मादय ते नेत्रावळी अभयारण्या मेरेन गोंयान 5 दाणये वाघ भोंवतात म्हूण NTCAचो रिपोर्ट म्हणटा. केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाच्या पावण्यार गोंयान वाघ वाठारा खातीर हालचाली चल्ल्यात. जाल्यार सत्तरीतले लोक आनी शेतकार वाघ वाठाराचे आड एकठांय जावंक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर उदय परब. कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक जमना जाल्यार गृहमंत्र्यान पदाचो राजिनामो दिवचो म्हण प्रदेश काँग्रेसीन मागणी केल्या. फाटले कांय दीस गोंयांत खून, चोरयो, घरफोडयो प्रचंड वाडल्यात. त्या फाटभुंयेर काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कौठणकार मिडिया कडेन उलयलो. पणजे पोटवेंचणुकेंत 30 बूथ आमदार आनी आदल्या आमदारां मदीं वांटून घाल्यात. प्रचाराची सुत्रां विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे कडेन दिल्यात. ह्या मजगतीं प्रतिमा कुतिनूक महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हूण नेमला. गोंयान खून, घरफोडयो, चोरयो नियंत्रणा भायर वाडल्यात. जमना जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान गृहमंत्रीपद सोडचें म्हूण काँग्रेस मागता. आज गोंयान आमी पळयता आयिल्ल्या दिसा चोरयो जाता, आयिल्ल्या दिसा डाके पडटा, आयिल्ल्या दिसा मर्डर जाता. गव्हर्मेंटाचो कितें तरी विजिबल स्टेप दिसूंक जाय आसले क्रायम कर्ब करपाक कांयच दिसना. सो आज गोंयान परिस्थिती आयल्या ती गोंयची जनता, गोंयचे लोक, गोंयचे सिनियर सिटीजन, आमचे देव सगळ्यात अनसेफ आसा. सो आतां साकडे कोणा कडेन घालचे तें म्हाका खबर ना, पण सरकाराची ड्युटी आसा आपले जनतेची प्रोटेक्शन करपाचें आनी तें सरकारान करपाक जाय. आनी हें जर जायना जाल्यार तें युजलस होम मिनिस्टरान आय एम युजींग दीस वर्ड युजलस बिकॉज ही हॅज प्रूव्ड इन दॅट ही इज अ युजलस पर्सन. दॅट होम मिनिस्टर हॅज टू रिझायन. गांधीजीच्या पुण्यतिथी उपरांत प्रदेश काँग्रेसीची खासा बसका जाली. ह्या बसकेक प्रतापसिंह राणे आनी पांडुरंग मडकयकार हे दोगूच आमदार आशिल्ले. पणजेच्या पोटवेंचणुकेची दिशा खंय विरोधी पक्ष फुडारी थारायतलो. पणजेचे 30 बूथ पक्षाच्या आमदार आनी आदल्या आमदारांक वांटून दिल्यात. मोन्सेरात जोडपे आनी माविन सोडल्यार सगळ्या आमदारांक पणजेच्या पोटवेंचणुकेची जबाबदारी दिल्या. सध्या देशभर धर्मात शक्ती महात्मा गांधीची धर्मनिरपेक्ष तत्वां ना करूंक उठल्यात म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी गांधीजीचे पुण्यतिथीक उलयले. काँग्रेस हावजान प्रदेशाध्यक्ष आनी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी गांधीजीक पुण्यतिथीक आर्गां ओंपली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत सध्या जात्रो आनी फेस्तांनी उघड्यार विकतात ते सॉस आनी मंचुरियना सारकेले जिनस भलायकेक घातक. लोकांनी ते खावचे न्हय. जात्रो आनी फेस्ताच्या फेरयांनी विकतात ते गोबी मंचुरियनय जिवाक बरे न्हय म्हण FDAन लोकांक खबरदारीची शिटकावणी दिल्या. मडकय उद्देगीक वस्तुकेंतले वियोला ट्रेडिंग कंपनीत धाड घालून जप्त केल्ल्यो 4,000 घातक सॉसाच्यो बाटल्यो शुक्रारा FDAन ना केल्यो. मडकय उद्देगीक वसाहतींतल्या सॉस करपी वियोला ट्रेडिंग कंपनीचेर अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचे टिमीन धाड घाल्ली. धाडीन कंपनींतले सगळे सॉस खावपाच्या लायकीचे ना म्हूण कळ्ळें. FDAन उपरांत बाटल्यांनी फिनेल घालून म्हाल विकचो न्ही म्हूण जतनाय घेतली. कांय सॉस वतून काबार केले. पेड्डेर सॉसाचो 3,672 बाटल्यांचो पुराय स्टॉक FDAचे टिमीन काबार केलो. गोंयकारांनी जात्रो, फेस्ता वा बाजारांत उगड्यार गोबी मंचुरियन आनी सॉसाचे बाकीचे जिन्नस खावप बंद करचे म्हूण FDAन शिटकावणी दिल्या. म्हाजे तरी अपील आसा की तांणी गोबी मंचुरियन खावचेच न्ही, कित्याक गोबी मंचुरियन करण्याचो तांचो जो प्रोसिजर आसा तो एकदम खराब आसा. आनी सेकंड थिंग ते तितून कलर घालता आनी हे सॉसूय आयज आमकां इतलें खराब मेळ्ळा की ते यूज करतना ते हे असले टायप सॉस यूज करता म्हणून तांणी ते गोबी मंचुरियन तरी खावचेच न्ही. हो माल कोल्हापूर आनी कारवारच्यान हाडिल्लो. FDAन तपासणी करो मेरेन म्हाल पेड्ड्यार म्हूण खंय खबर नाशिल्लो म्हूण फॅक्टरीचो मालक सांगता. कितें आसा आमी हें भायर मटेरियल हाडटा आनी गोंयांत डिस्ट्रिब्युशन करता. हाचे भितर कितें कंटेंट आसा कितें आमकां कांय खबर ना.
So that is our cost. आता 4th सॅम्पल त्यांनी चेक केले फूड अँड ड्रग्स. Then only we came to know that it is unsafe. So we are destroying. हालींच कांय जात्रो आनी फेस्तांनी धाडी घालून FDN गोबी मंचुरियन आनी ते खातीर वापरतात तो सॉस जप्त करून तपाशिल्ले. गोंयान असले जिन्नसांक वापरतात ते चडशे सॉस खावपाच्या लायकीचे ना म्हूण FDN लोकांक शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक विराम.